आम्ही जो इश्यू घेतिल्लो अबाउट द बँक गॅरंटी मेडिकल कॉलेज JMCचो फाटल्या तेंपाक की बाबा की ह्या आमचो बँक गॅरंटी विच वॉज 50,000 तो इन्क्रीज जाला 5 लाख आणि PGक 5 लाख आसलो तो 10 लाख जो इश्यू आम्ही रेज केल्लो. सो त्या प्रमाणे आम्ही पहिले की बाबा आमच्या चीफ मिनिस्टरान सुद्धा एक स्टेटमेंट केला की बाबा ही हँडल दिस. सो आयज आम्ही ऑफिशियली एक लेटर बरयला टू द CM, आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विजय सरदेसाय आणि विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर. आम्ही आमची मागणी पेपर लेटरार घालून दिल्ली आहा आणि आमकां खात्री आहा की बाबा बेग्यानच्या बेग्यान हो इश्यू सॉल्व जातलो अँड वील कम टू अ कन्क्लुजन. सो आउट ऑफ दॅट 30 सिटां आहा पळय ती रिजर्व आसता, म्हटल्यार कोण भायले भुरगे आहा पळय तेंकां. सो आमी मागणी करता की 30 सिटांचे आहा पळय तेंचे 5 लाख करचे म्हणून. 5 लाख त्यांचे 5 लाख ते 5 लाख अशें बाब की बाबा इवन वी नो की गव्हर्मेंट बाबा एकट्या स्टुडंटा फाटल्यान 70 ते 80 लाख दिता 5 वर्सां. सो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टुडंट टू इवन गिव समथिंग फॉर द आमच्या गोंयकारांक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक कितें दिवंक जाय तेंच्यांनी. सो तेंची सर्वीस घेता पळय आमी 1-2 वर्सां ती 3 वर्सां करची आनी आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या हॉस्पिटलांनी बाबा सर्वीस दिवची आनी सगळ्यांक लाभ जावचो अशी मागणी आसता.